म्हाका अशी भोगता की तुमचो सीएम जो जावन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव तेंचें अभिनंदन करता। तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेंचें हांव अभिनंदन करता आणि आमचे मेडिकल टीम आख्खी आहा तेंचे आणि सगळे आमचे पुलीस भाव हेंचें हांव खूब मनाकार्यान अभिनंदन करता। तशेंच आयज मास्क फेस मास्क इम्पॉर्टंट आहा त्या निमित्तान हांवें आयज जे लोक डिस्ट्रीब्यूट करपाचे मास्क आणि सॅनिटायझर हांवें डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आहा सगळ्या सांगोळ्याच्या लोकांक। जो लोक हांगा पास जाता तांकांय दिल्या सगळ्यांक आणि आख्ख्या सांगोळ्याच्या लोकांचो हांव आणि मेन म्हटल्यार आमी आख्ख्या गांवांत 2 दीस पयलीं आख्खे आमचे कलिग्स आहा पंचायतीचे मेंबर्स तेंच्यांनी आपल्या वाड्यार सगळ्यांक सॅनिटायज करून प्रत्येक हाऊस टू हाऊस सगळ्यांनी सॅनिटायज करून आपले बरें काम केल्लें आहा, सहकार्य केल्लें आहा। तशेंच आमच्या सांगोळ्याच्या लोकांनी सगळ्या पुलिसांक जावं सगळ्यांक बरें सहकार्य केल्लें आहा। लॉकडावन पिरियडान लोक भायर सरोंक ना जे बरें सहकार्य केलें। पंचायतीन हे मास्क आणि जे सॅनिटायझर आसा ते वाटपाचो कार्यक्रम केल्लो आसा आणि ह्याच्या पयलीं आमचो सरपंच अविनाश नायक आनी ताच्या वांगड्यांनी अशे खूब उपक्रम राबयल्ले आसा जेणे करून जे एसेन्शियल कॉमोडिटीज म्हणा किंवा बाकीचे जे कितें लोकांक गरज आशिल्ली जेन्ना सुरवातीक लॉकडावन जाल्लें तेन्ना घरोघरी पावयल्ले आसा आणि त्या शिवाय सगळो हो आमचो गांव सॅनिटायज केल्लो आसा। रिक्षा फिरोवन कंप्लीट सगळे वाडे सॅनिटायज केल्ले आसा आणि अशें बरें कार्य केल्लें आसा। हातूंत सगळ्या अविनाश नायक सरपंच आनी ताचे बाकीचे वांगडी आसा पंच तांचें योगदान बरें आसा। गांवांक लागून कितें तरी करतात हे सगळे भुरगे फुडें सरिल्ले आसात आणि बरें करतले अशी आशा आसा। आणि दुसरी आनंदाची गोष्ट बरें दिसता की आमचें गोवा हे कोरोना मुक्त म्हणून सध्या तरी 3 एप्रिल पर्यंत ज्यो केसीस आहात त्यो कोरोना मुक्त जाल्ले आसता ताच्या नंतर कांय येवंक ना आणि आमचे वरिश्ठ जे आसात आमचे मुख्यमंत्री म्हणा किंवा आरोग्य मंत्री हेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा आणि हे आमचे पंचायतीतले सगळे आमचे सरपंच ताचे वांगडी बरें काम करतले येणाऱ्या काळांत आणि हो गांव बरो प्रगतीशील जातलो फुडें वतलो आणि हांगा आमच्या गांवांत एकूय कोरोनाची केस गावची ना अशी आमकां आशा आसा आणि हे बरें काम तांच्यांनी अशेंच फुडें दवरचें तांकां हांव अभिनंदन करता सगळ्या पंचाचे सरपंचाचे। आयज आमच्या देशाचेर कोरोना व्हायरसचे संकट येयल्लेलें आसा आणि त्या संकटांच्यान आमच्या गोंया सुद्दां सुटोवंक ना। आमी पळयलें की फाटल्या दिसांनी 6-7 केसी गोंयांत जाल्ली कोरोना व्हायरसची, पूण सरकारान बरे स्टेप घेतले की पयलींच लॉकडावन केलें आणि ताका लागून तो व्हायरस स्प्रेड जावंक शकले ना, कंट्रोलान येयल्लो आसा। पूण तरी सुद्दां आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आसा आणि ह्या प्रिकॉशनाचीच एक भाग म्हणून आमी ह्या साळगांव मतदारसंघात मास्क वाटपाचो कार्यक्रम हातान घेतलेलो आसा आणि त्याचाच भाग म्हणून आयज आमी सांगोळडा पंचायत क्षेत्रान आमचे सरपंच आसा अविनाश नायक आसा, त्या शिवाय पंचायत सदस्य आसा उल्हास बाब, मागीर आमचो प्रेमानंद कोचरेकर आसा, हे उदय कांदोळकर बाब आसा, हे सगळे आमचे पंचायत मेंबर्स जे आसा ते सगळ्यांनी ह्या मास्क वाटपाच्या कार्यक्रमान आयज भाग घेवन सगळीकडे प्रत्येक त्या शिवाय सॅनिटायझरूय वाटपाचो कार्यक्रम घेतलेलो आसा आणि त्याचो भाग म्हणून सगळीकडे आमी सगळ्यांक मास्क वाटता। त्या शिवाय ह्या मतदारसंघान आमी गरजू लोकांक जे आमचे ग्रॉसरीचे पॅकेट्स वाटपाचे काम घेतलेले अविनाशान बरें काम केल्लेले आसा। सांगोळडान प्रेमानंद कोचरेकर, आमचे उल्हास बाब, तशेंच उदय, हे सगळे पंचायत मेंबरांनी बरें आपल्या वॉर्डांनी बरें काम केल्लेलें आसा, पंचायत क्षेत्रान बरें काम केल्लेलें आसा आणि हे जे आसा मास्क आमी जवळ 20,000 मास्क वाटपाचे आमी उद्दिश्ट दवरलेले आसा। आमी थोड्या प्रमाणात मास्क वाटलेले आसा, अजुनूय चालू आसा आणि चडांत चड लोकां पर्यंत हे मास्क पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा।